न्यूज रूम अपडेट बुलेटिनात पूण उपरांत त्यो बातम्यो शिजोवपाचें काम आमचे न्यूज सब एडिटर करतातूच। आयज गोंयांत कितें घडलें? आयज पणजेन खुबश्यो घडामोडी जाल्यात। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगले गोंय हे शांतीप्रिय राज्य जावन आसा। रिपोर्टर आमच्याकडे खबरी हाडीत असतात, ज्याकडे न्यूज येत असतात। वातावरणाची चाचणी करून ते परत येतले। चंद्रार जमीन घेवपी आमकां म्हणजे खूब व्हडली नांवां आमी आयकल्यात आसतली। अरे इंडस्ट्रियल रेवल्युशन केन्ना इन प्रॉपर आमकां पळोवंक मेळटलें, केन्ना ब्लूम जातलें। त्या गोंयांत क्रायम रेट वाडला। त्या 24 वरां गोंयांत वेगळ्या 3 कुडी मेळ्ळा। देशांचो फुडलो तपास चालू आसा। ग्रामसभेन ह्यो कितलेशेच फावटी विशय येयल्लो। गोमंतक टुडे 7 वरांचेर बुलेटिन पळोवपाक विसरूं नाका। तर अश्यो प्रत्येक अपडेट्स घेवपा खातीर आमच्या सगळ्या सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्मांक फॉलो करात। युट्यूबच्या माध्यमातून तुमच्या सगळ्यांच्या समोर येणारे खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही। नमस्कार, गोमंतक टीव्हीच्या न्यूज रूम अपडेट ह्या लायव्ह बुलेटिनात येवकार हांव सुशांत गावस। गोंय जरी आकारान ल्हान आसलें तरी गोंयच्या सामाजीक राजकीय आनी शिक्षणीक मळार घडपी घडामोडींची देश पावंड्यार चर्चा जाता। गोंयच्या सामाजीक राजकीय आनी शिक्षणीक तशेंच हेच पावंड्यार आयज कितें घडलें, खंयच्यो घडामोडी घडल्यो, खंयची राजकीय घडामोड घडली हे विशींचो सविस्तर अहवाल दिवपा खातीर आमी हें बुलेटिन सुरू केलां। सगळ्यान पयलीं वचया गौरीश परबा कडेन, ताचे कडल्यान जाणून घेवया आयच्या दिसाचे अपडेट। काश्मीराचे आदले राज्यपाल सत्यपाल मलिक हांच्या घराचेर CBIन धाड घातिल्ली आसा। जम्मू काश्मीरांतले किरू हायड्रो पावर प्रकल्पा संबंदीत गैर वेव्हार जाल्ल्या प्रकरणात ही धाड घातला। त्याच बरोबर हांगासली ती किश्तवाड हांगाचो वाठार आसा, ह्या प्रकल्पाक ती फायलीक मंजुरी दिवपा खातीर 300 कोटीचो गैरवापर जाल्ल्याचे तेणी जाप दिल्ली, ताका लागून ही त्याच्या घराचेर धाड घातिल्ली आसा। तशेंच सत्यपाल मलिक हे कांय म्हयन्या खातीर गोंयचे राज्यपाल लेगीत जाल्लेले आसा। मागीर दुसरी बातमी अशी आहा स्मार्ट सिटीची, की स्मार्ट सिटी सद्या पणजे धुल्ल सगळी कडेन पसरत आसा। तो धुल्ल आतां तालिगांव तशेंच मिरामार लेगीत पसरपाक लागला। ताका लागून मिरामारच्या एका नागरिकान उच्च न्यायालयाक पत्र बरयल्लें आसा। तेणी कागाळ नोंद केल्ली आसा की आपल्याक ह्या धुल्लाचो त्रास जाता, ताच्या बायलेक कितें तरी लंग्साचो प्रॉब्लेम आसा म्हणून ताणें कागाळ नोंद केला। तेजो पर्सनली कोणाचेर कागाळ करपाचें ना अशें ताणें म्हटिल्लें आसा। सो अश्यो 2 बातम्यो आसात। ह्यो दोनूय म्हत्वाच्यो बातम्यो जावन आसा। सत्यपाल मलिक नांवच पुरो आनी हेजे बाबतींत तुमकां वेगळें सांगपाची गरज ना। गोंयांत जेन्ना एक 8 ते 10 म्हयन्याच्या कालावधीन जेन्ना ते आशिल्ले, तांणी तेंच्यांनी एक व्हडलें स्टेटमेंट केल्लें। गोंयच्या राजकीय मळार एक बोवाळ जाल्लो। ताच्या उपरांत त्याच्या आदी जेन्ना ते जम्मू काश्मीराक आशिल्ले तेन्ना थंयचो जो एक हायड्रो प्रकल्प आसा, त्या हायड्रो प्रकल्पाची फायल मूव करपा खातीर 300 कोटींची लाच दिवपाचो यत्न जाल्ल्याचो एक आरोप तेंच्यांनी त्या वेळार केल्लो। त्या प्रकरणात आतां CBIन तेंचेर घराचेर धाड घातिल्ली आसा। ह्यो दोनूय सविस्तर बातमी पळोवपाक मेळटल्यो तुमकां 7च्या बुलेटिनान। फुडें वचूया आमी समिधा कडेन, ताचे कडल्यान जाणून घेवया फुडली अपडेट। फनल झोनांतल्यो इमारती मोडपाच्या आदेशा वयल्यान चिखलेचो सरपंच कमला प्रसाद यादव हांणी आयज राजिनामो दिल्लो आसा। तर थंय जी कायदेशीर जी बांदकामां आसात ती मोडटात आनी हाजेर PDA कांयच करपाक शकना जाल्यार आपूण रावन फायदो कितें अशें तांचें म्हणणें आसा। देखून तांणी आज आपल्या सदस्य पदाचो राजिनामो दिल्लो आसा। ही बातमी पळयात आमच्या 7च्या बुलेटिनाक। ही एक खरीच म्हत्वाची अपडेट जावन आसा। फोंडेल झोन जो फाटल्या कितल्याशाच वर्सां सावन जो इशू गाजत आसा वास्को वाठारांत, लो लाईंग एरिया जो आसता, जी फ्लायट जेन्ना टेक ऑफ करता तेन्ना जो एकदम उंचेल्यो बिल्डिंगी आसतात तेंची हायट कमी करपाक लागून जो नेवल ऑथॉरिटी आसा ती कारवाय करता बिल्डिंगांचेर। आयज खंय तरी तेंच्यांनी घरांचेर कारवाय केली आनी हाचो निशेध म्हणून MPDAचो जो वांगडी आसा कमला प्रसाद यादव ताणें आपल्या पदाचो राजिनामो दिल्लो आसा। फुडें वचूया आमी उशा झरावकर हाचे कडेन। आता लोकसभा वेंचणुके खातीर भाजपाची जर बरीच हालचाल चाललेली आसा आनी दिवचल तालुक्यात पळोवपाक गेले जाल्यार 3 मतदारसंघ आसा, दिवचल, सांखळे आनी मये। आनी तिनूय मतदारसंघात जे आसा भाजपाचेच आमदार आनी मंत्री आसा। जो आमदार प्रवीण शेट आसा तांणी अशें सांगलां की तिनूय मतदारसंघातलो भाजपाचो जो शेक आसा तो कायम उरतलो आनी तेणें विश्वासूय उक्तायला की जे राजकीय वातावरण आसा ते भाजपाच्या हेवटेन वावतले। आनी जी दुसरी म्हत्वाची बातमी आसा ती म्हणल्यार कोंकण रेल्वे जे पार्किंग लायसनाची फी दिना म्हण जो कॉन्ट्रॅक्टर आसा तेचे कॉन्ट्रॅक्ट रद्द केल्ले आसा आनी तात्पुरते जी कॉन्ट्रॅक्ट घेवपा खातीर तांची प्रक्रिया सुरू आसा। ह्यो ज्यो बातमी आसा तुमी 7च्या बुलेटिनान मुजरत पळोवच्यो। गोंयांत तशेंच देश पावंड्यार लोकसभेचें वातावरण सद्या आसा। गोंयांत म्हणा किंवा राष्ट्रीय पावंड्याचेर सद्याक दर एका पक्षान राजकीय पक्षान आपापले परीन लोकसभेची तयारी नेटान सुरू केल्या। पक्ष बांदणीचें काम चालू आसा। कॅन्डिडेट अजून डिक्लेअर जावं नासले तरी आपापले परीन प्रचार चालू आसा।
दिवचले भितर जे 3 मतदारसंघ आसात तातून एक स्ट्रॉंग लीड मेळची हाचे खातीर दरेका पक्षाचो एक यत्न आसा. तातूंत भाजपान सांगिल्ल्या प्रमाण की दिवचले भितर आपूण लीड घेतले म्हणून फुडें वचुया संजना कडेन, ताचे कडल्यान जाणून घेवया फुडली अपडेट. गोवा कोंकणी अकादमी आयोजीत अंदूचो 28वो कोंकणी नाट्य महोत्सव 27 फेब्रुवारी ते 2 मार्च मजगती मोरजे हांगा जातलो. श्रीदेव कळस मागड सभाघरांत हो महोत्सव जातलो. नाटक कलाकार VG शेटगांवकर उद्घाटक म्हणून, जाल्यार आमदार जी दारोलकर हे मुखेल सोयरे म्हूण ह्या महोत्सवांत हाजीर आसतले. एकार एक फ्री, हिडिंबा 3 पयशांचो, तियात्र, कन्यादान, कर्मभोग ही 5 नाटकां ह्या महोत्सवांत दाखयतली. ही सगळीं नाटकां 7 वरांचेर सुरवात जातली. आनी दुसरी जी बातमी आसा ती शुगरकेन FRPची आसा. केंद्र सरकारान काल जाल्ल्या मंत्रिमंडळ बसकेंत उसाचो FRP म्हणल्यार फेर रेम्युनरेटीव प्रायस 8% वाडयला. राजधानी दिल्लींत सध्या शेतकारांचें आंदोलन चालू आसा. त्याच वेळार मोदी सरकारान हो व्हडलो निर्णय घेतिल्ल्यान शेतकारांचे म्हणजे फायदो जातलो ह्या निर्णयान. तशेंच तिसरी बातमी आसा ती म्हणजे आतां कामार जी लग्न जाल्ली बायलां आसता ती नव्यानूच लग्न जातकून खुबश्या कामार तांकां कामा वयल्यान काडिल्ले वता लग्नाचें निमित्त सांगून. पण आतां सर्वोच्च न्यायालयान एक निवाडो दिला की लग्न जाल्ल्या बायलांक आतां लग्नाचें निमित्त सांगून काडपाक मेळचें ना. हो जो नेम आशिल्लो तो अघटीत आनी पितृसत्ताक अशें ताणें म्हणिल्लें आसा. आर्मी नर्स सेलिना जॉन हिका आर्मी नर्सिंग सर्विसींतल्यान काडिल्ली तेन्ना तिणेन सर्वोच्च न्यायालयान धांव घेतिल्ली आनी हें जें प्रकरण आशिल्लें तें 3 दशकां पयलींचें आसा. तो आयज सर्वोच्च न्यायालयान हो निवाडो दिला की लग्न जाल्ल्या बायलांक सर्विसींतल्यान काडूंक मेळचें ना. कोंकणी नाट्य महोत्सव 27 फेब्रुवारीच्यान सुरू जाता. दुसरी एक म्हत्वाची अपडेट जी केंद्र सरकारान जो उसाचो FRP आसा तो 8% वाडयला. गोंया खातीर ही एक म्हत्वाची अपडेट म्हणूं येता, कित्याक गोंयांतय उसाची कांय प्रमाणांत लागवड जाता. दारबांदोड्याचो जो संजीवनी साखर कारखानो आसा तो बंद जाल्लो आसलो तरी गोंयचे जे ऊस शेतकार आहात ते ऊस रोयतात आनी तो ऊस भायल्या राज्यांनी एक्सपोर्ट करतात. सो हो जो लाभ आसा तो गोंयच्या शेतकारांकाय मेळटलो. फुडें वचूया आमी ऐश्वर्या कडेन, ताचे कडल्यान जाणून घेवया फुडली अपडेट. आजची जी बातमी ती फाटल्या दिसांनी भाजयेचो दर आसलो तो स्थिर आसलेलो, पण लसूण आनी आल्याचो दर आसलो तो चड जाल्लो. आनी पूण ह्या फाटल्या दिसांनी हेजी कमी जाल्लो, पूण ह्या सप्तकान लेगीत तेंचो दर वाडलेलो आसा. तशेंच आतां जो दर वाडला तो म्हणजे आतां लिंबाचो दर वाडला. तो पयलीं जो लिंबू 6 रुपयान मेळटालो तो 10 रुपयाचेर पाविल्लो आसा. आनी तशेंच फुडें बी हेजी वाडपाची शक्यताय आसा अशें ते विकप्यांचें म्हणणें आसा. ताका लागून ते म्हणटा की अशेंच वाड जाल्यार ते धंदोच बंद करतले अशें तेंचें म्हणणें आसा. आनी दुसरी जी बातमी आसा ती गोंयान शेताची लागवड कित्याक कमी जाता हाचेर वित्त आयोगान इन्स्पेक्शन केलें तेन्ना तेणें अहवाल सादर केला की उदकाच्या कमी लागून उदक आहा तें पावना आनी तशेंच रानटी जनावरां आहा ती नाशाडी करता. हेची समज हेच्या दोना लागून हेजी लागवड आहा ती शेताची कमी जाता. देखून हेचेर जेन्ना फार्मर्सांक जेन्ना विचारलें तेंच्यांनी तेन्ना हेंच सांगलेलें. हेच्यो दोनूय बातम्यो आहा त्यो तुमकां CNPM लायव्ह बुलेटिनाक पळोवपाक मेळटल्यो. उदकाच्या उणावाक लागून गोंयांत जी शेतीची लागवड आहा ती कमी जाल्ली आसा ही खरीच एक शॉकाद गजाल. 3 डॅमां, जुवारी, मांडवी तशेंच तेंच्यो हेर उपनद्यो गोंयांत आसात आनी इतलें उदक आसूनय जर गोंयांत उदकाच्या उणावाक लागून जर शेत लागवड कमी जाल्ली आसा खरीच ही धक्कोदायक गजाल आसा. सरकार शेतकारांक प्रोत्साहन दिवपा खातीर जायत्यो येवजण्यो राबयता. ते येवजण्यांचो शेतकार लावय घेतात, पूण वित्त आयोगान जो अहवाल राज्यपालाक सादर केला तातूंत तांणी म्हटलां की गोंयांत उदकाच्या उणावाक लागून शेतीची जी लागवड आहा ती उणी जाल्ली आसा. हे विशीं सरकार आतां कितें पावलां उबारता तें पळोवचें पडटलें. फुडें या आमी उत्तेजा गांवसाचे कडेन, ताचे कडल्यान जाणून घेवया फुडली अपडेट. आयची म्हत्वाची अपडेट म्हटल्यार फाटल्या शुक्रारा जे देवमाशाचे ओकारीत जी स्मगलींग जालें, तस्करी जाल्ली त्या प्रकरणांत पुलिसांनी केरळाच्या 2 दुबावितांक अटक केल्ली आनी तांकां पुलीस कस्टडी दिल्या. आयज तांकां कोर्टान हाजीर केल्लेले आनी आयज तांकां कोर्टान परत आनीक तेंची पुलीस बंदखण आहा ती आनीक 6 दीस वाडयल्या. ही म्हायती आमकां मेळ्ळ्या. आनी तांच्यांनी जी देवमाशाच्या ओकारीची तस्करी केली त्या प्रकरणा वयल्यान तांकां पुलिशेन मडगांव कोंकण रेल्वे पुलिशेन अटक केल्लेली. आनी दुसरी जी बातमी आसा ती म्हणल्यार फाटल्या शुक्रारा जे
पेडण्या एका स्कुलान जे एका विद्यार्थिनीचे लैंगीक अत्याचार जाल्लो त्या प्रकरणा वयल्यान आयज पेडण्या एका कार्यावळीत शिक्षण खात्याचो संचालक शैलेश जिंगडे हांकां प्रश्न विचारलो की हे विशीं तुमकां कितें तुमच्या खात्या कडेन कितें कागाळ येयलें जाल्यार तो म्हणटा की पेडण्याच्या एका स्कुलांतल्यान आपले हे विशयी पेडणेच्या ह्या प्रकरणा विशयी आपल्या कडेन एकूय अजून कागाळ येवंक ना अशें तेणी म्हटिल्लें आसा. आणि तिसरी जी बातमी आसा ती एक मडगांव बोर्डा वाठारान एक बेवारस कार आसली तिका अचकीत आयज दनपारां उजो लागपाचे फाटलें नेमकें आजून कारण कळूंक ना, पण उजो पालोवपी दळान बेगोबेग घडणूक थळार येवन ते उजो नियंत्रणान हाडलो. ह्यो तुमकां तीनूय बातम्यो आयच्या 7 PM बुलेटिनाक पळोवपाक मेळटल्यो. तर ह्यो आशिल्ल्यो आयच्यो अपडेट. सविस्तर खबरां खातीर तुमी पळयात आमचे 7 PM बुलेटीन. कॅमेरामॅन हर्ष सयत हांव सुशांत गावस. न्यूज रूम अपडेट बुलेटिनान पूण उपरांत त्यो बातम्यो शिजोवपाचें काम आमचे न्यूज सब एडिटर करतातूच. आयज गोंयान कितें घडलें? आयज पणजेन खुबश्यो घडामोडी जाल्यात. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगलें गोंय हें शांतीप्रिय राज्य जावन आसा. रिपोर्टर आमच्याकडे खबरी हाडीत आसता, ज्याकडे न्यूज येत असतात. वातावरणाची चाचणी करून ते परत येतले. चंद्रार जमीन घेवपी आमकां म्हणजे खूब व्हडली नांवां आमी आयकल्यात आसतली. अरे इंडस्ट्रियल रेव्होल्युशन केन्ना इन प्रॉपर आमकां पळोवंक मेळटलें, केन्ना ब्लूम जातलें. त्या गोंयान क्रायम रेट वाडला. त्या 24 वरां गोंयान वेगळ्या 3 कोडी मेळ्ळा. देशांचो फुडलो तपास चालू आसा. ग्रामसभेन ह्यो कितलेशेच फावटी विशय येयल्लो. गोमंतक टुडे 7 वरांचेर बुलेटिन पळोवपाक विसरूं नाका. तर अश्यो प्रत्येक अपडेट्स घेवपा खातीर आमच्या सगळ्या सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्मांक फॉलो करा. युट्यूबच्या माध्यमातून तुमच्या सगळ्यांच्या समोर येणाऱ्या खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.